न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लायव्ह अपडेटीन तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर कितें घडलें, सामाजीक राजकीय मळार तशेंच खेळा मळार कितें घडलें तें आमी जाणून घेवया। चड वेळ वगडानासतना सगळ्यान पयलीं या डेस्क इंचार्ज सुशांत गांवस हांचे कडेन। सर, तुमचे कडेन खंयची अपडेट आहा? मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कांय वेळा पयलींच दिल्ली गेला। भाजपाचे जे लोकसभेचे उमेदवार आयज निश्चित जावपाचे आसात। BJPचो जो अध्यक्ष आहा JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांच्या वांगडा बसका घेवन हे उमेदवार आहात ते थारायतले खंय। आयज रात मेरेन जे लोकसभेचे दोनूय उत्तर आनी दक्षिण गोंयची जी नांवां जाहीर जावपाक शकतात। दुसरे वटेन एक काँग्रेसी भितर जी एक चडावड चलिल्ली आसा ती एक दिसून येता। लोकसभा वेंचणूक तोंडार पाविल्ली आसा आनी तांचे मदले जे वाद आहात ते सुटपाचें नांवच घेनात। हालींच काँग्रेसीनय उमेदवार जाहीर करचे पयलीं अर्ज मागयल्ले की कोण इत्सूक आसात लोकसभे खातीर रावपा खातीर। तर कांय जाणांनी उत्तर गोंयच्यान जाल्यार कांय जाणांनी दक्षिण गोंयच्यान अर्ज केल्ले। तातूंत भितर एल्वीस गोम्स हो एक आशिल्लो। एल्वीस गोम्साचेर कालच तांचो MK शेख म्हणून एक थळावो फुडारी आसा, ताणें स्टेटमेंट केल्लें की एल्वीस गोम्साचो अर्जच येवंक ना। आयज एल्वीस गोम्स आनी तांचो जो मेल्विन फर्नांडीस म्हणून एक फुडारी आसा ताणें MK शेखाक रिप्लाय दिला की अर्ज मागयल्या उपरांत सगळ्यान पयलो जो अर्ज करपी आसलो तो एल्वीस गोम्सच आशिल्लो। आपणें स्वता एल्वीस गोम्साचो अर्ज खंय व्हरून दिल्लो। MK शेखान तो कित्याक घेतलो ना हाचें स्पश्टीकरण MK शेखान दिवचें, अशे तरेचें स्पश्टीकरण ताचे कडेन मागिल्लें आसा। ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो सताच्या बुलेटिनांत। सुशांत सरान आमकां 2 म्हत्वाचे अपडेट दिल्ले आसात। आमी मुखार वचुया समिता कडेन। समिता, तुज्या कडेन खंयची अपडेट आसा? लोकांच्यो जर भावना पळयत, तांचो प्रतिसाद जर पळयत आनी मतां जर पळयत जाल्यार उत्तर गोंय लोकसभेची उमेदवारी जी आसा ते केंद्रीय मंत्री जे आसा श्रीपाद नायक हेच आपल्याकूच मेळटले अशें म्हणून तांचो कॉन्फिडन्स आसा। आनी 2 दिसां भितर उत्तर गोंय लोकसभा मतदारसंघाचो भाजपा उमेदवारीच्यो घोशणा जी आसा ती जावपाची आसा अशें तांणी ह्या वेळार सांगिल्लें आसा। ही सविस्तर बातमी पळयत आमच्या 7च्या बुलेटिनांत। समितानूय म्हत्वाचे अपडेट दिल्ले आसात। आमी फुडें वचुया उशा कडेन। उशा, तुज्या कडेन खंयची अपडेट आसा? आयज दनपारां फातोर्डा मोरिंडा वाठारांत एक कूड सांपडली आनी आतांच ते कुडीचे जो हें जाल्लो आसा तेजें नांव जावन आसा शिवा लामाणी म्हण। आनी हेचो जो फुडलो तपास आसा ते फातोर्डा पुलीस करतात। आनी जी दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार आयज बाबूश मोन्सेरात जो आसा तो मडगांव गेल्लो आनी तांच्यांनी संसड्यार वचून पळोवणी केली, तशेंच तांच्यांनी मडगांवकारां कडेन संवाद सादलो आनी ताणें अशें सांगलां की ज्यो मुणकार केसीस आसा त्यो प्राथमीक पावंड्यार घेवन सोडयतले आनी हे खातीर आतां शेनवाराक जी मामलेदार कार्यालयां आसा ती उक्ती आसतली अशी ताणें म्हायती दिल्ली आसा। ह्यो जी बातम्यो आसा त्यो दोनूय तुमी 7च्या बुलेटिनांत मुजरत पळोवच्यो। उशान 2 म्हत्वाचे अपडेट दिल्ले आसा। मुखार वचुया ऐश्वर्या कडेन। ऐश्वर्या कडल्यान जाणून घेवया आयची म्हत्वाची अपडेट। आयची जी म्हत्वाची जी अपडेट आहा म्हणजे कळंगूट बाबरेश्वराची जात्रा सुरू आसा। ही जात्रा 6 तारीख मेरेन सुरू आसतली आनी हे जात्रेक एक गोंयभर फामाद अशें की केळीची जात्रा अशें म्हणटा। देखून ही जी जात्रेक आहा ती गोंय तशें गोंया भायले लोक आशिर्वाद घेवपा येता। दुसरी जी बातमी आहा जी मुख्यमंत्र्यान आयज सांखळेंनी एक बसका जाली, त्या बसकेंत ताणें सांगलां की रस्त्यार रुंदीकरण जावप खूब म्हत्वाचें आसा। सो सगळे जे धनी आहा तेंच्यांनी आपली जागा दिवची अशें तेणें आव्हान केलें आसा। ही ज्यो दोनूय बातम्यो आहा त्यो तुमकां 7 PM लायव्ह बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटल्यो।
ऐश्वर्यानूय 2 म्हत्वाचे अपडेट दिल्या आणि एक म्हत्वाचे अपडेट म्हळ्यार मुख्यमंत्र्याचे आसा तांणी आयज अशें म्हणलां की जे आतां रस्ते खणटात पळय अंडरग्रावंड केबलिंगा खातीर तांकां ते लोकां खातीरच खणटात, लोकांक बरी वीज सुविधा मेळची म्हणून अशें खणटात, पूण तांकां खंय तरी सरकाराक तेंच्यांनी वायट उतरां दिवन गाळयो मारच्यो न्हय अशें तेणी म्हणलेलें अशें म्हटिल्लें आसा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी. आतां आमी मुखार वचुया रश्मी कडेन. रश्मी कडल्यान जाणून घेवया आयची म्हत्वाची अपडेट. उत्तेजा आयची एक म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार कदंब कर्मचाऱ्यांची, जी कदंबा जेतून आमी तुमी आमच्या स्कुलान आसतना असो जावं जी नोकरी करतात अजुनूय आनी जो सतत आमी वापरतात एक म्हत्वाचें साधन येरादारीचें, त्या कदंबा कर्मचाऱ्यांनी फाटल्या 23 दिसां पासून आंदोलन धरणे आंदोलन एक्चुली स्टार्ट केलें. तेंच्यो साबार मागण्यो आहात. तांकां 7व्या आयोगाच्या शिफारसी प्रमाण जो पगार वाड जाय आसलो तसो जावंक ना, जावं तो अडकून उरला, मागीर तेंचो PF सारको घालूंक ना, मागीर जे 15-20 वर्सां जे काम करतात त्या कर्मचाऱ्यांक अजून सेवेन कायम केल्लें ना. सो जेन्ना आमी कदंबा म्हणटा तेन्ना येस आमचें तकलेन येता की येस बरें गव्हर्मेंट सर्वीस आसतली, बरो पेमेंट आसतलो, पण ना तेंचेय प्रश्न आसा आनी ते इतले दीस ते सोंसताले. सो आयज 23वावो दीस तेंच्या आंदोलनाचो. तेंचे शिष्टमंडळान आयज मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली आनी मुख्यमंत्र्यान तांकां आयज सकारात्मक आश्वासन दिल्लें. तें म्हटल्यार 6 मार्चाच्या पयलीं तुमचे प्रश्न जे आहात ते सुटावे करता. आतां कदंबा कर्मचाऱ्यांचेर जर तूं आंदोलन पळयशीत कंत्राटी सेवेन तांकां कायम करप जावं जे हेर प्रश्न आहात ते जाल्यार आमी सदींच पळयता आयटकाच्या बॅनरा सकयल ही चालूच आसता आंदोलनां. पण जर हे प्रश्न आयज सुटावे जाले जाल्यार निश्चितच ही सगळ्यांकून व्हडली कदंबा कर्मचाऱ्यां खातीर एक म्हत्वाची अचिवमेंट आसले. त्याच बरोबर ह्या सरकारान कदंबा कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न बऱ्या भशेन सुटावे केले. ही सुद्दां एक म्हत्वाची भितर घडणूक जावन रावतली. दुसरी जी बातमी आसा ती म्हणजे उदकाचे प्रश्न सध्या पेडण्यान तोंड वयर काडला. तुयान पर्टिक्युलरली मुर्मुशे तुये जे आसा थंयसर फकत रातचे नळ सोडटात, म्हणजे 7 तुका उदक येता आनी थंयसर येता तें उदकूय पयऱ्यान येता. सो पयलींच लोक थंयसर रावतात, कामाक वयता तो मनीस 7 येता, म्हणजे 5 जर तो सुटलो आनी तो जर सादारण 1 वरान घरा पावलो जाल्यार 7 ताका उदक येता. रातचें उदीक आसता, दिसाचें उदीकूच ना. म्हणजे घरान जी बायल काम करता तिका रातची न्हिदूय ना आनी सकाळी जर कामाक वचून जर तूं टायमार पावतलो तिका सुशेग ना. सो हो उदकाचो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. सो ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी 7च्या बुलेटिनान पळोवच्यो. येस उत्तेजा. रश्मीने 2 म्हत्वाचे अपडेट दिल्ले आसात. आमी वचुया समिपा कडेन. समिपा कडल्यान जाणून घेवया आयचे म्हत्वाचे अपडेट. जे आमचे करदाते आसात जे सेल्स टॅक्स भरतात गोवा गव्हर्मेंटाक तेंच्या खातीर मुख्यमंत्र्यांनी खोशेची खबर आहा. जे 16,412 बेनिफिशरीज आसा जे सेल टॅक्स भरताले तांकां 48.5 करोड टॅक्स रिबेट मेळ्ळा. ते वे ऑफ केला. म्हणजे 48.5 करोड जे हांकां सरकारी तिजोऱ्यो दिवपाचे आसले सेल्स टॅक्साच्या मार्फत ते तेंच्यांनी वे ऑफ केला, ते तांकां माफ केला. आनी जेंचे कोण तरी टॅक्स ड्यूज म्हणटा ते वर्साचे कितें 10,000 सकयल आसात तांकां टॅक्स रिबेट दिवपाची घोशणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केला. अंडर ग्रॅटिपोस एक्ट तांकां ही टॅक्स रिबेट मेळटा, तांचो टॅक्स वे ऑफ जाता. ही समज तुमकां हे घेतलो जाल्यार बेनिफीट घेतलो लायक ऑनलायन वेबसायट आसा त्या वेबसायटी वरवीं तुमी वेबसायटी वरवीं तुमी एप्लाय करूंक शकता. आनी समज ना जाल्यार खंय तरी तालुका लेवल ऑफिसर आसतलो थंय वचून तुमी ते अप्लाय करपाक शकता. तुमकां ते सर्टिफिकेट दितली, तुमी ते सर्टिफिकेट अटॅच करून ते बेनिफीट घेवपाक शकता. आनी एक दुसरी गजाल म्हटल्यार लोकसभा इलेक्शन लागीं पावलां. श्रीपाद भाऊ बरोबर मांद्रेचे आदले आमदार दयानंद सोपटे हेंचें नांवूय पासून इन रेस आसा. जर तो सक्सेसर आसा मांद्रे MLA जो MGP पार्टीचो आसा MLA जीत आरोलकर तांकां आमी विचारलें जर दयानंद सोपटेक ही टिकेट दिता असो तुमचो पयलीं ओपोजिशन आसलो तुमी ताका सपोर्ट करतले ना काय म्हणून तेणी म्हटलें की तेजो रिप्लाय आसलो CM इज आवर बॉस. CM जे आमकां कितें इंस्ट्रक्शन दितलो आमी त्या इंस्ट्रक्शना प्रमाण वागतले. CM सांगत दयानंद सोपटेक तुमी सपोर्ट करात आमी ऑब्वियसली करतले. आनी तेंच्यांनी फुडें सांगलें एस MLA म्हणून हांव आपल्या मांद्रे मतदारसंघान BJPक जिखोवंक हें करतलो वावुरतलो. आनी तेजे फुडें सांगून गेलो कितें आपल्याक CM पयलीं मोगो पक्ष मागीर. आतां मोगो पक्षाचो आमदार अशें स्टेटमेंट करता भाजपाचो मुख्यमंत्री आपल्याक पयलीं मागीर मोगो पक्ष फाटीं. आतां हितून कितें खंयचें राजकारण सिंचपाचें आसा एक व्हडलो तो क्वेश्चन मार्क जाल्यार सस्पेन्स स्टार्ट जाल्या. समिपान 2 म्हत्वाचे अपडेट दिल्ले आसा आनी एक म्हत्वाचे अपडेट म्हटल्यार आयज पंचायत चलो अभियाना अंतर्गत मुख्य भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे मुरमुगा मतदारसंघात गेलो आनी तांणी थंयच्या लोकांची गाराणी आयकून घेतली आनी तांकां आश्वासन दिलें की त्या मुरमुगा मतदारसंघात
2 महिन्या भितर कार्डियक ॲम्ब्युलन्स आसा ती उपलब्ध करून दितलो काळजांच्या दुयेंतींचे वेळार उपचार जावचे ह्या खातीर तांकां कार्डियक ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध करून दितलो अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलें आसा. आतां ह्यो ज्यो सब एडिटरांनी बातम्यो आनी रिपोर्टरांनी ज्यो तुमकां बातम्यो सांगला त्यो आमच्या आयच्या 7 PM बुलेटिनान मोजरत पोवचे. कॅमेरामॅन यश आडारकरा सयत हांव उत्तेजा गावस. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात. वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक TV.